दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अनेन प्रीयतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्रपूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीरामसमर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। आता मंडळी आम्ही मनाचे श्लोकाक पै सूर करूया। ताजे पहिले हानी आज हनुमान जयंती आज मस्त नमुन्याचे हे असं कले ऑस्पिशियस डे माय मस्त हाजाने आज रथोत्सव शिराले मठांतू ताजी फोटो जंय थोड्या लोकांनी पेटयल्या ती ग्रुपाचेर घाल्या ती त्या आमगेले
देवाक भवानी शंकरा नमस्कार करून आईची कीर्तनाक सुरू करूया. आणि शिवाय आजी परमपूज्य रामदास कन्ननगडचे निवासी तांगेलय आजी वाढदिवस असे. आजी साक्षात हनुमंता जयंती हनुमान जयंती सगळे सगळे योग एकदम जुळून आल्यात एक सांगत. आणि समर्थ ही हागल हनुमंतागलोच अवतारश म्हणतात आणि ते खरे असं. त्यामुळे ती सगळ्यांना वतीने परमपूज्य रामदास मला तांकां आमी पप्पा म्हणटाले कन्ननगड आमी बसुले थंय. तांणी प्रार्थना करून घेतल्या आमचे खातीर. तर ती जशी तांणी केल्ल्या तशी वाचून दाखयता. रामदास उवाच ते स्वताक हांव म्हणनाशिल्ले. रामदास उवाच हे विश्वेश्वरा विश्वकर्त्या विश्वपाला आणि विश्वहर्त्या, विनम्र होऊन तुझ्या चरणी मी शरण आलो आहे. तुझा केव्हाही मला विसर पडू नये हेच वरदान मला दे. सर्वांच्या अंतःकरणात वास करणाऱ्या हे कृपावंता, मला शक्ती शुद्धी आणि शांती दे. कारण तूच सामर्थ्याचा शुद्धतेचा आणि शांतीचा सागर आहेस. तू भक्तांचा कैवारी आणि अनाथांचा नाथ आहेस. तुला सर्व भावे शरण आलेल्यांचा उद्धार करता व मोक्षदाताही तूच आहेस. माझे जीवन तुला आणि तुझ्या सेवेला वाहून घेण्याची बुद्धी मला दे. तुझ्या कृपेने माझ्या मनात समाधान आणि आनंद वास करो. तू माझी आई, गुरु आणि सखा आहेस. तूच मला तुझे लेकरू होऊ दे देवा. तुझा सेवक होऊ दे आणि माझे अंतःकरण प्रेमभराने वाहू दे. माझे मन निर्मळ, वाचा सोज्वळ आणि करणी उज्ज्वल होऊन माझे सार्थक झालेले जीवन तुझ्या पावन पदाशी मला अर्पण करू दे. माझे मन तुझ्या पायी वाहिले आहे, ते तुझ्या ध्यानाने भरून जाऊ दे. माझे अंतःकरण तुझ्या तेजाने प्रकाशित होऊ दे. हे विश्वंभरा, कृपाळू करुणासागरा, देवाधिदेवा, तुला सर्वात्मक आणि सर्वेश्वर म्हणून पाहण्याची दिव्य दृष्टी तूच मला दे. सर्वत्र सर्व काळ तू माझ्या सहवासात आहेस याची जाणीव माझ्या मनात जागती राहू दे. माझ्या आयुष्यातील वाट तूच मला दाखव आणि माझ्या जीवनावर तुझीच सत्ता राहू दे. माझी ही मनोभावे केलेली आळवणी तुझ्या कानी पडू दे. तसंच निरंतर मला तुझाच होऊन राहू दे. हेच माझे मागणे देवा. तुझ्या पायी माझे पुन्हा पुन्हा दंडवत. शुभम भवतु. हो पप्पांनी आमच्या खातीर मागून घेतली ही प्रार्थना जाल्यार ती आम्ही करू शकता. ती कशी प्रार्थना कर काय तांणी करून आमकां शिकयल्या. त्यांनी ती वाचून दाखयली. आनंद यात्रे खातीर हे शुभाशीर्वाद मस्त महत्वाचे असतात आमच्या खातीर. त्या खातीर वाचून दाखयली. आता मी मना श्लोकाल्या वळल्या. गेलपंथा. दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू, स्नेहाळू कृपाळू जगी दासपाळू. दासपाळू म्हळ्यार ह्या भक्ती मार्गारीच आशिल्ल्या अनेक संतांका हांकां सुद्दां कायम तांगेल्या कार्यान मदत करतलो तो दासपाळू. स्नेहाळू कृपाळू जगी दासपाळू. तया अंतरी क्रोध संताप कैसा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तो दास सर्वोत्तम आलो. आता ताजी मुखारी तांणी सांगल्या. जगी होई जे धन्य या राम नामे, क्रिया भक्ती उपासना नित्य नेमे. उदासीनता तत्वता सार आहे, सदा सर्वदा मोकळी वृत्ती राहे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता जगी होई जे धन्य या राम नामे. ह्यो कितलें गोमटें प्रवचन जाता. हांव धन्य जाली अशी सुद्दां थोडे लोक म्हणटात. जाल्यार खरें हें कल्मीत जाता तर तांतू राम भरला न्ही, राम चैतन्य म्हणून आमकां धन्यत दिसता सर्वांक आयकतल्यांक. तशी समर्थ सांगता ती जगी होई जे धन्य या राम नामे. आतां मस्त जाणांक ही कांत सुद्दां मगल सगळे चेडवांक समज जालें गो. हांव कशी संस्कार दिली तशी संस्कारी चेडवां जाल्यार ती खरेंच हांव धन्य जाली. हे शब्द येतात हे प्रपंचांतले.
हां कडेरी आणि मस्त प्रकारे एक गरीब मनुष्य आशिल्लो तान मस्त वांट काण काण काणून कडेर श्रीमंत जालो तरी त्या बायलेक दिसता खरेंची असलं बामूण म्हाका मेळ्ळो गुणीची सगळे दृश्टीने हांव धन्य जाली ही धन्यत विंगड ही शाश्वत आसना आसच्या पुरो जाल्यार ही प्रपंचाची धन्यता जाल्यार आमकां मुखार पावयतली हाता धरून ती धन्यता खंयच्यान येता तरी राम नामान येता जगी होई जे धन्य या राम नामे म्हळ्यार राम नाम सतत घेतो आसता राम म्हण तोंड उघडकी ते चैतन्य भितर वता आनी म्हळकी तोंड बंद जाता की परत भितर वचून चैतन्य भायर येवं नये राम 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 आणि हे राम नाम कशी सतत घेवका ही क्रिया म्हळ्यार कोरका आमी सतत अशी घेवका की ताजी जिब्बेक संत तुकारामने एक फंता चंबू घेवन भायर सरलेले सकाळ फुडें खंय तुमकां कळ्ळें तर तागेलो एक मित्र मेळ्ळो आनी तो विठ्ठल 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 करके धांवतो वता आशिल्लो ताका आड्डायलें अरे तूं चंबू घेवन ते दिशे बाहेरी म्हणटा ती तशी चिके भायर वताले त्या काळांत भितर टॉयलेट्स नाशिल्ले भायर वचपाक लागतालें थंय वतना सुद्दां तूं रामा नांव घेता वतस अशी कशी तळटान म्हळें भंय रे बाबा कल करचें मगर जिब्बेक इतली संवय जाल्या त्या रामनामाची की ती आयकनाची सतत नाम घेता आसता तरी तूं म्हणलेलें बरोबर न्ही अशुद्ध हांत वातावरणांत वतना आमी देवालें नांव घेवं नये एक काम करतले मगर जीब चिक्के थोडो वेळ धरी म्हळ्यार ते संवय चुकता की पळया म्हण पण हांवें धरता तुवें धर तिका तरी की धरले तर की तांकां राम नाम येता विठ्ठल नाम येता विठ्ठल राम एकच विठ्ठल 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 तावळ्यान सांगलें ही जीब अनावर जाल्या तशी आमगेल राम नामाने आमगेल जीब अनावर जावंका म्हळ्यार कळ्ळें सतत चालू आसता कळ्ळें सदा येता जाता उठता बसता काम करिता सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळिता घरी दारी शय्येवरी बहु सुखाचे अवसरी समस्तांची लज्जा त्यजुनी भगवत चिंतन करी आता राम कशी क्रिया म्हूण ती कसं करचें जाल्यार ते कशी घेवंका भिवन न्ही ह्यो आज मगले माळ जपून जायनी आतां म्हाका कलेपणी जाल्ल्या री हे भय्येने माळ जपू नकात जपा पासून जपा म्हणटात हें कल असं की अगदी कल म्हणटात यांत्रीक नाम घेवचें म्हळ्यार जप माळ कितलो जाल्लो हें मगल्ले कल म्हणटात बिट्टी साकसूंचे खातीर नाम घेवचें न्ही ताका बिट्टी साकसूंचे म्हणटात पाट्या टाकायच्या तशी परमार्थान सुद्दां व्यावहारीक परमार्थ करता लोक सुद्दां आसतात व्यावहारीक म्हळ्यार खरें बिट्टी साकसूंची ह्यो हांवें अशी कमीट केल्या इतलें करचेंच न्हू तें मग जायनी म्हणून बरो 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 करचें एक मनुष्य ऑफिसा वतना ताका म्हळ्यार ताणें एक नेम केलेलो खंय की गीतेच एक अध्याय कोणी वाचून वचचें कडेन वाचू बसू ताका मेळना वेळ ना म्हणा पण ताणें एक कॅसेट हाडली आनी ताणें खाड बीड काण घेतना तें कॅसेट लावन दवरची कळ्ळें तर एक दिवस कल जालें ताका उठावच्या वेळ जालो आतां उठावच्या वेळ जाल्यार ती कॅसेट कितकी वेळ चलता न्ही कितकी अध्याय ताका वाचचे आशिल्ले 2 अध्याय पूण तितलो सुद्दां वेळ नाशिल्लो तर ताणें कल केलें तें फास्ट फॉरवर्ड केलें फास्ट फॉरवर्ड करत भितरी तें एकदम अशी येवच्या लागलें आतां हाक्का गीतेच पारायण जालें म्हूण म्हणनात ही नुस्ती क्रिया जाली पण तांतू भक्ती ना तांतू भाव ना हे रामा एक अक्षर जरी ताणें म्हणलेलें न्ही श्री रामा हांव आतां ऑफिसा वचूं भायर सरलां जाल्यार तुका विसरना हं मत सांगात येतवे तूं मत सांगाती यो हांव तुका नाम घेतच येता आनी तूं मत सांगात यो मग हृदयान बसून यो हें जर आमंत्रण दिलेलें असले सगळे सोपस्काराची ताका गरज नाशिल्ली त्या मनशाक तेमी ती क्रिया करता ती त्या वेळार त्या क्रियेन तूं भक्ती आसता भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें की भक्ती भाव
भक्ती हो एक भाव आसा, ती नुसती भावना न्हय, क्षणीक भावना न्हय. म्हळ्यार आत्तां म्हाका कळ्ळें अगदी म्हगेलें कोणा बद्दल प्रेम उक्कून आयलें म्हणून एकदम म्हगेली मैत्रीण आयली बा, तिका आलिंगन दिलें, तिका अगदी घरांत घेवन मस्त तिका सरबराय केली आं, तें क्षणभरात जालें. ती भावना भावना आत्तां आसा नंतर आसना. जाल्यार केन्नाय 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 तीच भावना जायना पळय, ती अशी हृदयांत परकोलेट जाता. त्या वेळार ती भावना घट्टी जाता, हो आमगे स्थायी भाव जाता. भाव हो खंय आसता? हृदयांत आसता, अंतर्मनांत आसता. नाल्यार भावना कशी आसतात? भावनेची लाट आसतात, लाट. आत्तां बरें दिसलें, आनी एका कडेन अयो चल्ल्या कितें लागलीशी आसता, खंय की पडलो म्हणून कोण सांगू येयलें. ही मैत्रीण हांगा बशिल्ली हांगाच आसा, तिला लक्ष दिनासतना ती धांवन वता. ही फक्त भावना. ही भक्ती भाव न्हय. प्रेमय आसा, तांतूय प्रेम आसा, ती सांगून वत्ती जाल्यार तो भाव न्हय, ती भावना. तर आमगेले कल जावंका, राम नाम कशें जावंका, भक्ती हो भाव जावंका. आनी उपासना, उपासन करता म्हूण सांगलें. आतां भक्ती आनी उपासनेंत कसलो फरक आसा? तो भाव आसाची, पण केन्ना पूण आमी मनान वी शूड गेट कनेक्टेड. कनेक्ट जावच्या कल जाता थोडो वेळ पूण उपासना म्हळ्यार थोडो वेळ एकांता खातीर आमचे खातीरच अशें काण न्हू, आमी उपासन करपा लागता. म्हळ्यार एकच जागेर बसचें आनी सतत तागेलें ध्यान करचें. ध्यान कशी करता हें परिज्ञान आश्रम स्वामीन सांगिल्लें मस्तपंत विवेचनान सांगलें. परत सांगता जाय जाल्यार की आंगार पितल चेडूं असलें आवसू पितलें तें स्तनपान करता आसता जाल्यार न जर त्या चेडणागेल कशी खंय आसता, एक हात तिगेल फाटीचेर, फाट करपी तब आसता, त्या आवसूकय बरें दिसता. आनी आवसूक मोगान त्या चेडणाल्या पळयताची अशी 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 माथ्यातून हात फिरयता केंसारतून. आनी तें चेडूं निद्दे आयिल्लें आसता जाल्यार तें इतली तृप्ती त्या चेडणागेल्या चेहऱ्याचेर आसता आवसूक पळोवन, म्हळ्यार इतली कृतज्ञता. तो रस ती पिवयता न्ही, ताज्यान ती पुश्टी तुश्टी सगळें मेळटा आसता. क्षुद शमन जाता, तान तृष्ण शमन जाता. तें पळयता पळयता तांकां त्या चेडणाक कळना जाल्यार भाव कल्लो आसता, हीच ती हीच ती हीच ती म्हगेलो आवसू. म्हणून तिल्ल्या पळयतच एक नमन्या प्रीती मात्र, फक्त प्रीती कळटा चेडणाक आनी त्या आवसूक प्रेमळ स्पर्श कळटा. आनी तिल्ल्या तिगेल नजरेन पळयता 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 तिगेल चेहऱ्याले तोंडाले पळयता पळयता हगूर न्हिदोन पडटा, आराम गाढ न्हीद जाता. पीण एक बाजू चालू आसता पण तें चेडूं न्हिदोन पडटा. मस्तपण पिवची सुद्दां राबयता, तावटी आवाज चिक्के अशी अशी करता, हालोवन म्हळ्यार तांकां पिवंका म्हणून कडेन परत पिवचें लागता, परत न्हिदोन पडटा. अशी जें हें प्रेमाची देवाण घेवाण आसा न्ही, ती उपासना. यू गेट कनेक्टेड, यू गेट कनेक्टेड. हाका योग म्हणटा ती, हो भक्ती योग. तो भक्ती योग. उपासना म्हळ्यार हे भक्ती नंतरची स्थिती. भक्ती भावान नाम घेतलें जालें जाल्यार एक पण तशें जाता तें हें सुद्दां बंद जाता, कळ्ळें, नाम सुद्दां बंद पडटा. आनी जस्ट ध्यान म्हळ्यार कळ्ळें की तांतूंच आमी पळयत बसता ती. आनी त्या राम समजा म्हगेलो आराध्य दैवत आसा आनी तें राम नाम घेता समज, घेता घेता नाम बंद पडटा. पण त्या रामा बद्दलचे जे गूण आसत न्ही, ते हगूर 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 तागेलें प्रेम, तागेलें आनंद, तागेलें चैतन्य हगूर हगूर आमकां मनाक मेळच्या लागता. आमगेले नाळ आमी जोडसून घेतात त्या परमात्म्याले. ताका उपासना म्हणटात. उप आसनम म्हळ्यार लागीं वचून बसचें, टू गेट ट्यून्ड, ताका हें म्हणटात. तशी आमी जावंका. आनी तिवे कले आज केल्लें आनी 15 दिवसान केलें अशें न्ही, नित्य नेमान करता, नेमान करता म्हळ्यार कल जाता. आनी तेवें करना पडे म्हाका हें जाय, हांव आज म्हगेलो समज उपासन जालें गो, आज म्हगेलो समज जप जालो, बरें दिसलें म्हणून तें जाल्लें. तें कोणाकय सांगता म्हूण ना, पण तें मनांतल्या मनान जें बरें दिसता न्ही, तातूंत आमी तृप्त जावन आज बाजूक सुद्दां आनंदान पळोवच्या लागता ती. तर आमच्यान जो आनंद साट्ट वता न्ही, तो आमी दुसऱ्यांक दिवच्या शकतात.
मंडळी आमगेले प्रॉब्लेम्स थंयच आसता ती जाल्यार आनंद आमी आमगेले ते प्रॉब्लेम्स दिसना ती आईल गेलेल्यांक आमी आनंदान तांचल्या पळयता ती खुशीन उलयता ती हां कोणेंय सांग कोणाकय सर्टिफिकेट दिवंक लागना अरे हिगल पळय साधन कितली गोमटी चल्ल्या हां की ती बायल मनुशी इतली मग्न आसता तिगल आनंदांतून की आयिल्ल्यांगेले आनंदान स्वागत करता तिवे प्रपंच करता तिवे सगळ्यांगेले आदरातिथ्य करता ती व्यवहार सांबाळता कोणें एक विकवो आयिल्ल्यांक सुद्दां ती अशी म्हळ्यार त्या आनंदा भरान न्ही हे गे आज हनुमान जयंती न्हय हो गे उंड केलेत पळय हो गे उंड खा आतां कोण कोण वचना जाल्यार आनंद सगळें हांगा तिका तो देव दिसच्या लागता आनी हें जें आसा तें नित्य नेमान केल्लें पण ताका कलेस की कामन दवन करची ना म्हाका ताणें बर म्हणका म्हाका हानी बर म्हणका म्हाका हांन कितली खुशींत आस पळय हिगल साधन कितली अरे वा कितली तिगल प्रगती जाता असं नो अशी आयकून भितर आमी डावन येतात की म्हूण दिसता तेमी ती थंय लक्ष सुने तर उदासीनता असल्यार कल जाता की आमकां कले फळ मेळ्ळें न्ही आमी लगेच समर्पण करतात आतां तुमकां एक सांगता खंयची गाडी फळांची एक हें आयल्या कले म्हणटात ताका गाडी आयल्या हां आनी आमी विकत घेता आसत ते ट्रकान थंय उतरयता आसत एक तो मालू एक क्रेट काडटा तो गुदवरता दुसरो क्रेट काडटा तो गुदवरता तागल हात मोकळो वय की न्ही तशी आमकां कले मेळ्ळें आनंद जालो खुशी जाली देवा तुगल मिती कृष्णार्पण रामार्पण आनी खुशी जाली आनी अर्पण ताबडतोब अर्पण करूं जाल्ल्यार कल जाता मनांत भोर वचना नाल्यार एक हंड काडलो तो हातान तशी दवरला दुसरो हंड आनी हातान दिलो आनी तिसरो दिलो तो माथ्यार घेतलो माथ्यार आनी 15 हंडे हां मान अशी जाता वय की न्ही आनी सगळें पडूं शकता तशी जावं न्ही जाल्यार येवची भितर मेळची भितर तें रामार्पण करका कृष्णार्पण करका भगवंता गुरुर्पण करका अशी केल्यार कल जाता सदा सर्वदा मोकळी वृत्ती राहे म्हळ्यार वृत्ती म्हळ्यार आमगेले मना स्वभाव आमगेले मन हें मोकळें व्हरता आनी घेवच्याक जशी झरी फुटच्याक सुद्दां न्ही ते जे टोक आसता बांये हितून एक हें आसता झरी येवचें तांकां उदक येत आसता तांतूं जर कचरो आनी ताजेर सगळी घाण दवरलेली आसल्यार ते उदक एक तरी याना समची आनी आयल्यार पायपान जशें कले शिरकून पडल्यार उदक येवचें बंद जाता केन्ना हव पकडली म्हणटा ती आमी ऑफिसां आसतना हांव ते एडमिनिस्ट्रेशना पळयतालें तर एक फावट ब्रांचांत उदक ना कल्ल्याक म्हळ्यार त्या पंपान हव पकडल्याक आतां हव पकडल्याक कल जाता ते हें कल म्हणटात ते पायपान थंय उदक येवन ते क्लियर जावंका सर्कल तरी मात्र परत उदक येवंक लागता तेमी मागीर परत हाज्यान टमरेलान उदक घालपाक लागतालें तशी घालना पूण ते भोवन तो कचरो खंय पूण वता आनी वचून ते खाली जायना पळय उदक येवचें लागता तशी आमगेले मनांतून भितरल्यान जर हें येवंक जाल्यार ते भितर जे कल्मश आसा तें वचका आनी वचून तितलें आनी भायिल्लें आनी आमी भितर कल भरता ती हांव केल्लें मगल उपासना मगल आजी राम नाम बरें जालें हांव धन्य जालीं नथींग कसलें विचार करची ना खुशी जालें न्हय खुशी पावा ती आराम न्हीद पडत न्हय आराम न्हीद काडा ती हे देवा तूं कितलें बरें रे जाल्यार संवाद सादत न्ही संवाद सादत म्हळ्यार कल जाता सदा सर्वदा मोकळी वृत्ती राहे मोकळी वृत्ती असल्यार दुसऱ्यांक सुद्दां तसल्या उल्लोवच्याक बरें जाता कोणेंय समजा ओपन अप जाता ती एक मनशाल्याली हां ताणें आयकून घेतलें की ती जर परमात्म्याला ट्रान्सफर करून सोडलें तागल मनान तें सादचें ना उलट मोकळी वृत्ती आशिल्ली ती मोकळें मन आशिल्ली ती ताका कले सुचूं शकता ती कल्ल सांगेत बा ह्या प्रॉब्लेमाचें कल्ल सोल्युशन करीत हें सुचच्या शकता वय की न्ही तर तशी आमी कल करता उदासीन राबता खंयच्या बाबतीन तूं तरी फळा बाबतीन अमक्याच अमूक फळ मेळका हांव इतलें साधन करता म्हाका अमूक मेळकाची हें जें आसता ताजे बद्दल आमी उदासीन आसता म्हळ्यार सदा सर्वदा मोकळी वृत्ती राहे जय जय रघुवीर समर्थ दुसरो श्लोक असो
नको वासना विषयी वृत्तिरूपे पदार्थी जडे कामना पूर्व पापे सदा राम निष्काम चिंतित जावा मना कल्पनालेश तोही नसावा. हां आता हांग समर्थ त्यांची परत सांगतस ती नको वासना विषयी वृत्ती रूपे म्हळ्यार आमी एक एक फन्ने व्रत करतात ह्यो आजी एकादशीचं आजकाल खाऊंचे ना हां जाल्यार एकादशी दिवस कोणाल एकादशी ना की ती बर भाशेन खाता आसता ती आणि आमकां एक तर भूक लागेल आसता उपास आशिल्ली ती आणि घरान बरें शिस्त आसता ताजेर मन वत नाही खावया म्हूण दिसता त्यावेळेस ते मनान खावनूच जाता मनान खावन जाता त्यावेळेस ताका उपाय कसलो तरी ही वासना येऊ नये ताचे खातीर सतत नाम घेवन हगूर नाक बातें म्हळ्यार ह्या नामांत इतली गोडी वाडच्या लागता आमगेल्या स्वाम्यान म्हाका सांगिल्लें मस्त जाणांनी तांकां थोड्या जाणांनी प्रश्न विचारलेले सभेंतू की तुमचल्या थंय जप घेतल्यार आमकां आमी कलकल खाता ती ताजेर मस्त निर्बंध येतले न्ही आमकां हें खावचें मेळना तें खावचें मेळना म्हळ्यार तें करता आमकां साध्य जाता की ना की घरान तूं अशें चलता तशें चलता म्हळ्यार केन्नाय तें शिजता ताजे पर म्हळ्यार की आमकां खावंक कशें दिसल्यार तरी मागीर नाम घेतल्यार कशी जाय गो म्हण तांकां काळजी त्यावेळेस गमटेन उत्तर दिलें स्वाम्यान म्हळ्यार खावचें आमी देहान खातात वय की न्ही देहान आनी मनान खातात जाल्यार नाम कले अंतःकरणा पासून घेतात त्यांनी समजा तुम्ही नाम घेतलें हां आनी तुमकां पयलीं दोन कले खावंच अभ्यास आसा खाया ती पण नामय घेयाती नाजाल्यार कल जाता आतां हांव नाम घेतल्या हांव हें खावचें ना म्हूण सांगून फोर्स कर न्हू मनाक दाबून दवर न्हू ना बाबा खावचें ना नाम घेतल्या आनी कड्डे 15 दिवसांनी कांय सहन जायना म्हणना पडे एक खावन पळया मस्त दिवस जाले न्ही म्हूण खाल्लें खायना पडे अयो नाम कशें घेवचें तर म्हूण त्या दीस नामाक बुटली स्वामीजी अशी सांगताले नामाक बुटली कडे सगळं घोटाळो तरी नामाक बुटली दिवनाका ती तुम्ही खाया ती पण त्याच वेळा नामय घे त्या नामाच्या प्रभावाने त्या भक्तीच्या प्रभावाने तो भाव त्या देवाला ध्यान करतना तांतू इतलो तुमकां आनंद मेळटलो की हगूर तुमगेल मनाकच दिसतलें त्या असले खावच्यान कल्ल भारी आनंद दवरला तो वेळ जर हांव हांग घालयल्यार म्हाका कितलें बरें दिसता वय की न्ही म्हणून हगूर आप्यापी सुट्टलें तशी नको वासना विशयी वृत्ती रूपे म्हळ्यार मनान सुद्दां वासना दवरच्या ना जाल्यार ती फोर्स करून मनाक फोर्स करूंक जायना तेमी ते मनाचे लोक आसात मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे मन सज्जन बिलकुल ना हें समर्थांकूच तशिलें आनी आमकांय गो तसो आत्तां हांग आसल्यार आनीक घडेन खंय वता कलकल हें करया तें करया म्हण नांतच तो मांकडावारी कोणें जर सांगलें हो जो विचार कोर नाका हं म्हूण म्हणल्यार दोळे धांपले की तोच विचार येता एकदम तोच विचार येता नेगेटीव थिंक कोर नाका हं पॉझिटीव करी म्हूण पॉझिटीव खंयचें दोळे चिमिकोन बसले की नेगेटिव्हच विचार येतात पयले तेमी तसलें कले हें करनासतना फक्त नामाचेर भरभस दवरून आमी जर नाम घेतर आपल्यार कल जाता नको वासना विषयी वृत्ती रूपे समर्थ सांगता ती पदार्थी जडे कामना पूर्व पापे तरी मारी कोणें विचारलें पाप भक्तान विचारलें तरी मगल ही पाप कामन कल्ल्याक वचना मगल ही वासना पदार्थांचेर जी जडल्या पयस जायी हें जायी तें जायी खंय देवळां वचून की न्ही आमगे लक्ष ताचो शृंगार कितलो गोमटो शृंगार केलो ह्यो कितले भांगार हें देवाक हां खंचकी गणपती सगळ्यान श्रीमंत खंय आतां गणपती सगळ्यांकय सगळें दिता परमेश्वर हां ताका श्रीमंत करतलो आमी कोण हो विचार केन्ना पूण येवंक न्हू आमगेल्या मनांत तो येना ताचे बदला आमगेलें लक्ष ताका श्रीमंती लागीं ताका कितले कुळावी ताका कितले हें कितले व्हड मुर्ती हां सगळं खंयचे प्रोग्राम हें तें हांगाचें लक्ष शिवाय त्या म्हाका मनांत येता वडाळा गणपती आनी कोणें पळयल्लें आसल्यार जरूर वचून पळयात त्या चेहऱ्यावयलो भाव कितलो गोमटो तो कितलो गोमटो आमी भजनी वताले थंय
त्यावेळी त्या भाव पळयल्यार न्ही एक नमुन्याचे ताणताण वात्सल्य अशी झरता. थंय आमगे लक्ष गेलें न्ही, बाकी ते मुर्तीक साईज केल्लें, ताका कितलें भांगार घाल्लें, ताका कितलो हार घाल्ले ती, आजू बाजू कितले लोक आसा ती, हॉट्ट मडगण्या परमळ येता आसा ती, कसले कसले मनान तें फक्त तो भाव दिसता. ती उपासन करता. तसले वेळार तांणी सांगलें तरी आमगेल कल्ल्याक तशें जायना म्हूण पाप ते भक्तांक विचारलें, आमगेल गुरुजी आमगेल कल्ल्याक तशें जायना. तर ते सांगतात कले पुर्वी काळचे कले पूण पाप आसतलें तुगेलें तें वरल्या तेमी ती हें तुका भोग का लागतस हें भोगच ती जाल्यार यू कंटिन्यू विथ युअर नाम, तूं नाम घेत राब. हें आप्यापीची पूर्व पाप सुद्दां जळून वता नामाने आनी तुका तातूंत आनंद मेळच्या लागतलो. तशी सदा राम निश्काम चिंतीत जावा. चिंता आनी चिंतन हातूंत मस्त फरक आसा. चिंता चितेर होवन बसयता आनी चिंतन जन्म मरणाच्या फेऱ्यांत चुकयता. चिंतन रामागेल केल्लें, रामाल म्हळ्यार कलें तें चैतन्याचें, तें परमात्म्यागेलें. राम व कृष्ण हांगा अशी भेद करनी हांवें, तें करना. तर सदा राम निश्काम चिंतीत जावा. कसली कामना तांकां आमी दवरच्या ना, हें जावंका तें जावंका. म्हळ्यार कळ्ळें जाता की म्हगेल चेरडाक बरें हें जावंका, कोणाक बरं ना ताका बरं जावंका म्हणून आमी मस्तपंत अनुश्ठान करतात. तें करच्या अड्डी ना. दुसऱ्यां खातीर आमी जें करतात न्ही तें कामन म्हूण जायना ती, पण स्वतागेल स्वार्था खातीर म्हाका हें मेळ्ळो म्हाका तें मेळ्ळो अशी जें करता ती. आतां कोणें सीख आसत बा, तांचे खातीर जर आमी कले अनुश्ठान केलें, समर्थांनी सुद्दां तशीच तांणी पसायदान बरयल्या, कल्याण करी रामराया कल्याण करी. तशी ज्ञानेश्वर माऊलीन पसायदान बरयल्या, आता विश्वात्मके देवे. तर तातूंत जे खळांची व्यंकटी सांड तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पावो. जो जे वांचील तो ते लाहो प्राणी जात. म्हळ्यार हांगा वायट लोक असल्यार तांकां ताबडतोब तांणी म्हणलें तांकां मेळ्ळो म्हळ्यार वाट लागून वतली. म्हणून तांणी पयली प्रार्थना केली सगळ्या जानां खातीर, तेणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान. त्यावेळी तांणी कल्ल खातीर ते वाघयज्ञ केल्लो. ते सांगता ती हाजे पसायदान प्रसाद रूप म्हाका कल दी. तांणी स्वता खातीर बिलकूल मागून घेनी. तांकां इतले लोकांनी छळलेले मग जाल्यार तांगेल एकच कामना वरलेली की ह्या लोकांगेल वांकडेपण वचका, तांगेल माथ्यांतले दुश्ट विचार ना जावंका, तांगेल नाश जावंका अशी ते माऊलीक केन्नाय दिसना. तशी ही जी निश्काम म्हळ्यार ही कामना सहित जायना. जी आमी दुसऱ्यां खातीर प्रार्थना करता ती केन्नाय कामना करून केल्लेली जायना. ती बरी कामना, ती करका, प्रार्थना जरूर करका. सगळ्यांगेल बरें जावं देवा, सगळ्यांक बरें करी. तातूंत म्हगेल स्वार्थ आसूं न्ही. म्हाका हें करी, म्हाका हें दी तें दी, म्हाका पयस मेळ्ळो, म्हाका अमूक कडेन एडमिशन मेळ्ळो, म्हगेल चल्ल्याल भेट जावो, हें सगळें न्हय. म्हाका निखळ समाधान. तें समाधान जाय म्हूण करचें ना, समाधानानच सगळें करचें, आनंदान सगळें करचें. म्हळ्यार करतना आतां आमी आनंद यात्रेंत वता आसा ती वतना आमी पावला पावल्यार आमकां तो आनंद मेळटा. कितले लोक नामा लागले ती, कितले लोक आनंदान संवसार करता आसा ती. प्रत्येक वेळार घरांत कसले ना कसले प्रॉब्लेम आसता. म्हाका तसो म्हगेल कोण मैत्रिणीगेल घरा बामण बायल दोग जाणांकय पेंडेमिकान ग्रासलेले, म्हळ्यार कसलें कोवीड क्वॉरंटायन जाल्यार कितले हांसकुरेंच कपल, इतलें बरें दिसता न्ही. असल्या उलोवच्याक सुद्दां बरें दिसता. म्हळ्यार तांगेल बरें जावं देवा ही प्रार्थना आपसूक तोंडांतल्यान येता. आनी ती सफर जाता जाल्यार ती बाकीच्यां खातीर प्रार्थना करता ती. त्या वेळार नाम घेता ती तें सगळ्यांगेल बरें जावं म्हूण घेता ती. जाल्यार आमी स्वता खातीर तशें करूं न्हय. तर राम कल करता निश्काम चिंतीत जावा, मना कल्पना लेश तोही नसावा. म्हळ्यार
म्हाका अशें जातलें, ही कल्पना ती कल्पना मुखार कल जातलें हाची सुद्दां कल्पना न्ही. प्रेझेंट टेन्सान तूं आनंद मेळोवचो, देवाक समर्पण करचो. आनी देवाक म्हळ्यार खंय समर्पण करचो तो आनंद? ध्यानांतूच तो भगवंत बसला हें समजून आमी तांकां आनंद वांटत सुटचें, तांगे सेवा करची हेंची. आनी कल्पनेंत न्हय, प्रत्यक्ष करचें. ताच्यान आमकां बरी गती मेळटा म्हूण समर्थ सांगतात. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमी दासबोधाल्या बळया. आतां थंय आमगेले 5 भक्तीचे नवविधा भक्तींतले 5 भक्ती बद्दल समर्थांनी कल सांगल्या हें आमी पळयल्लें. तें पयलें आशिल्लें खंयचें? अर्चन भक्ती हाजे पयलेची. अर्चन म्हळ्यार पुजा. पूजा कशी मना पासून करता. मानस पूजा करयत, खंयचेय हातूं ताका प्राणप्रतिश्ठ करून एखादो विग्रह घेवन ताजी पूजा करयत. काही ना जाल्यार मनोभावे स्मरण करून स्मरण पूजा करयत. मनोभाव जाणून माझा सगुण रूप धरले ओजा, पाहुणा सद्गुरु राजा आला व माय. प्रथम अंतकरण जाण चित्त बुद्धी आणि मन, चोखाळून आसन स्वामीसी केले. अहम जाळियेला धूप. त्या धुपाक एक उग्र वास असता. तो अहम जर आमी जाळलो देवा, मगल अहम हांव जाळता तोची धूप. अहम जाळियेला धूप, सद्भाव उजळीला दीप, पंच प्राण ते अपूप नैवेद्य दावे. रजतम सांडुनी दोन्ही, बिडा दिला सत्व गुणी, स्वानुभवी रंगोनी सुरंग दावे. एका जनार्दनी पूजा ही एक पूजा, देव भक्त नाही दुजा, पाहुणा सद्गुरु राजा होवो निठेला. स्वयंची सद्गुरु राजा जावन जाल्लो तो. देवभक्त नाही दुजा, अवघाची सद्गुरु राजा होऊन ठेला. तो कोण पूज करता? शिवम भूत्वा शिवम यजेत. म्हळ्यार कळ्ळें? शिवम हाजे 2 अर्थ आसात. शिवम म्हळ्यार शुद्ध, मन शुद्ध दवरून देवाला पूज करात. मनांत किलमिश कोणागेले वायट जावो हाजे खातीर कोणें पूज करची ना. ती फलद्रूप जायना आनी ताजे पाप लागता. उलट पुण्य तर मेळनाची. जाल्यार पाप पुण्याची नाही, पुण्याची मोजणी नाही, पापाची टोचणी, जिणे गंगोगाचे पाणी, जिणे गंगोगाचे पाणी अशी म्हणटत जर पूज केली तावळ ते गंगा जे येत पडटा जे हें ताबडतोब जनता जनार्दनाक ताजे फळ वांटून दिवचे. आनी कल म्हणचे गंगा वाहतेची आहे, सर्वी हात धुवून घ्या रे, मुखी राम नाम गारे, मुखी राम नाम गारे. सगळ्यांक राम नामा लावचें. ते आमकां जो आनंद मेळटा ताबडतोब दिवन सोडचो हें आमी पळोवंक. तर शेवटी तांणी सांगिल्लें मने भगवंतास पूजावे, कल्पून सर्व ही समर्पावे, मानस पूजेचे जाणावे लक्षण ऐसे. आणि अर्चन भक्ती म्हणा कशी? काया वाचा आणि मने, चित्ते वित्ते जीवे प्राणे, सद्भावे भगवंत अर्चने, या नाव अर्चन भक्ती. श्रीराम. आता वंदन भक्ती. वंदन म्हळ्यार कळ्ळें? नमस्कार करचो. अयो नमस्कार करच्यान कळ्ळें ते सांगता ती इतले सोप्प उपाय आसा वंदन भक्ती. तरी तें करका न्हय. तर तांणी सांगलें वंदन म्हळ्यार नमस्कार करचो. नमस्कार करचें हें चरणांत लीन जावचें. आमी केन्ना आमी सान्न सती हें आमी एडमीट करता ती आनी तांगेल्या चरणांत लीन जाता ती. ताजें चिन्ह म्हळ्यार नमस्कार. ते नमस्कार कशी करचो? आतां पळय, देहाचो अभिमान, हांव म्हळ्यार देहूची, हांव म्हळ्यार एक शिवांगी, हो जो अभिमान आसा तो मरचे खातीर सगळे हे नवविधा भक्ती करचे आसात.
सगळे भक्तीच पायरीचे एक उद्दिष्ट मेन कल म्हळ्यार आमगेल अहंवचका तो परमार्थान तूं देवाक समर्पण करका हाजे खातीर सगळीं साधन तावळी कल जाता आमी नमस्कार केले न्ही की मात तशी टेकतात आतां नमस्कार करचे सुद्दां कितकी प्रकार असतात वय की न्ही नाल्यार हल्ली काळांत कल जाता अहम इतलें वाडलेलें आसता नम्रता घेवची म्हळ्यार सुद्दां आमी पटकन घेना ती चुकलें सॉरी म्हण रे म्हणून म्हणल्यार ओके सॉरी म्हणटात आतां अशी जर म्हणटात तुमी तर तातूंत नम्रता ना त्या सॉरी कल्लो अर्थूच ना त्या पेक्षा नम्र भावान सॉरी हां म्हाका चुकलें आसतलें म्हाका कळ्ळी सॉरी मिसअंडरस्टँडींग करूं नाका ती आय टेक बॅक माय वर्ड्स आय मीन वॉट आय से तसले वेळार नमस्कार कशें करता आनी कोणाक करता हें तांणी सांगलें ताज्यान कल जाता नम्रत येता सहज साध्य आनी तेमीत कल सर्व साधू संत भगवंताक अगदी मना पासून साष्टांग नमस्कार घालतात हय की न्ही साधू संत पैल कल करता ती नमस्कार वंदन भक्ती करतात कोणेय मेळो माऊली म्हूण हात जोडतात राम राम म्हणटात वारकरी पंथाचे बाकीच सुद्दां तशीच सर्वांक नमस्कार करून नम्रपणान उलयतात ती आनी साधू संत तरी आयले साधू संत येती घरात ते दिवाळी दसरा खंय तेव्हा दिवाळी दसरा घरांत तर आयले की ती इतली खुशी जाता पैल कल करतात आमी साष्टांग नमस्कार घालतात आनी कल जाता वंदन भक्तीचे तात्विक आजकल अर्थ गूढ अर्थ कल्लो म्हूण पळोवच्या गेल्यार समर्थ सांगता की साधकाक संतांक नमस्कार करतना त्या संतांत जो अनंत तांतूं फिरतो आसता अनंत तो अनंत तांकां स्वच्छ आसता त्या अनंत आमकां मेळका म्हण ह्या इच्छेने आमी नमस्कार करतात आतां तश साधू संतांक कोण जाल्ले कड्डेर आनी कोणाक करचें तरी आमचे अवती भोवती मस्त प्राणी मात्र फिरतो आसतात वय की न्ही सगळ्यांतूय तो भगवंत आसा साधू संतांक संगत धरल्यार आमकां हें कळचें लागता की ह्या संतांत मात्र देव ना सगळ्यांतू आसा आनी आमच्यान सुद्दां आसा आमच्यान आस जल्मीत आमी ताका नमस्कार कशें करता ती तरी प्रदक्षिण घालतात आरती समजा चालू आसा पुजेन तूं तरी म्हाका एक संतांनी मार्गदर्शन केलेलें त्या वेळार दोळे धांपून राब आनी तुगेल भितर तो परमेश्वरू आनी ती ज्योत ताजे मुखार ती आर्त भावान अशी फिरतो आसा आनी त्या मुर्तीचेर कशी हास्य उमलता तें पळय म्हण खुशी जातली खरेंची तशी संतान तूं विलसत आसता की रममाण जालेलो आसता तो अनंत राम चैतन्य तें आमकां स्वच्छ आसता आनी तें मेळटा नमस्कारांनी कळ्ळें मागीर तें उदार आसता ती उदार अंतकरणाने कोण तांकां नमस्कार करता की तांगेल जावन वतात ते विकून वतात ते प्रेमाक संत खडे प्राणी मात्रांत कशी भगवंत पळोवचो ते वेळ तेच शिकयतात हां तरी कल जाता तशी केल्यार ज्या जिवाल्याक आमकां संबंद येता की त्या जिवान तूं मस्त अवगुण आसता ती गूण आसता ती वय की न्ही संत तरी सांगता ती सगळ्यांत तूं भगवंत असो मागीर कल करचें तर ताजे खातीर आतां मी नमस्कार कशी करका हांगा तांणी सांगल्या साष्टांग नमस्कारास अधिकारू कोण नाना प्रतिमा देव गुरु अन्यत्र नमनाचा विचारू अधिकारे करावा म्हळ्यार कळ्ळें नमस्कार कितले नमुन्याचे आसता ती गोतच न्हय एक तर तें सॉरी हें म्हणलेलें हें नमस्कार घाल रे हां कान धरता नमस्कार घालता सगळें तेवें अगदी म्हळ्यार नाक्क जावन कल ब्याद आसबा त्या नमस्काराक कल्लो अर्थ आसा जाल्यार दुसरें कलें साश्टांग नमस्कार संतांक घालेलो तिसरें कलें की वारकरी लोक आनी सगळे म्हज्यांतूय देव असो तुज्यांतूय देव असो हां मीच का राम तूं पण राम म्हणून राम राम म्हणचें नंतर राम राम म्हणटची वांकून नमस्कार करचो आनी कल करचें वांकून नमस्कार करचो कडेरी मनानेची अशी नुस्तें पापडी जरी अशें केलें हांगा छातीचेर हात धरून मस्त लोक आमगे स्वामीजी सुद्दां अशी तांगेले हात अशें आसता अनुश्ठाना बशिल्ता अशें आसता वय की ना तें कल्ल्याक तर तो हांगाच आसा हांगा हृदयान स्थापन जाला तो म्हणून तुका हांव नमस्कार करता
ही वंदन भक्ती कळलं न्हय तावळी. आनी एक एक नमुन्याचे आसा खंयची सांगात पळोवया. तुमकां हांस येतलो. कोणें पुणी भयंकर त्रास दिवच्या लागला तर तांकां नमस्कार कशें करता ती, हांगा मेळ बाबा वयर मेळनाका हं म्हण हाका एक नमस्कारूची. जाल्यार आमकां अभिप्रेत आशिल्लो हांगा समर्थांक अभिप्रेत आशिल्लो तो नमस्कार न्ही. नमस्कार भक्ती रूप वंदन भक्ती. भक्ती म्हूण जी येता ती भक्तीन नमस्कार करता. वी शूड मीन आमी आमगेल पेक्षा ते श्रेश्ठ आसा ती हें कळका. तावळी कळ जाता जेन्ना संत सांगता ती की तूं सगळ्यांतूय देव आसा म्हणून हां आनी तांगेल गूण आसा ती म्हणून. तावळ त्या दृश्टीन जर आमी पळोवचें गेलें न्ही खरेंची प्रत्येक जिवांतून त्या म्हाका शेखन सांगयलें की इट इज लायक अ ट्रायंगल. खंयचेय मनुश्य त्रिगुणान जाले ती कलमे सत्व रज तम. तमो गूण म्हळ्यार वायट वायट म्हणटात ते संवार करतात पण ते बरे कुचूनय करतात न्ही हय की न्ही. आतां अग्नी भस्म करता ताका वायट गूण आसत जाल्यार अग्नी लावन आमी शीत शिजयता ती रांदप करता ती खाता ती पण ते भोव चडटा जी लागीं वचून हात लासून घेतात तें आसत तर तो भस्मय करता आमगेल पाप भस्म करता तो. तशी रज म्हळ्यार कलें आमी प्रापंचीक लोक आसा ती तावळे ते प्रपंचांत आमकां जायशी जाय न्हय कलें पोटाक मेळचे खातीर कलें नोकरी करका हें करका तावळ थोडो वेव्हार सत्यतेने आमी अगदी अलर्ट राबून वेव्हारय पार पडका हां. तस वेळार काम करका लागता. काम करतना एक मनान करचें की होच मगल मालक म्हणून त्या मालकाल दास्य भक्ती करची आमी वय की ना. तावळी नुस्तें पगार मेळटा म्हूण न्ही हो ही जवळ ब्रेड अर्नर. आतां हल्ली आमी अजुनी सुद्दां बँकांत आनी वतना न्ही मेट्टा कशी पांय पडून आमी भितर वतात कल्ल्याक की बँका मीत आमकां पेन्शन मेळटा बँकान जॉब केलेली न्ही ती आनी तेमीत आमकां चल्ल्या. कितली कृतज्ञता त्या बँका बद्दल त्या एम्प्लॉयरा बद्दल. तांतूय देव आसा सगळ्यांगेर इतलें रक्षण करता फायनान्साचें वय की न्ही तांकां सुद्दां देव आसा. तशी जर हाज्यान पळयलें कडेन सत्व गूण म्हळ्यार कहलें की मगल वायट जालें तर कितें जावं पण मगल हें जायना जाल्यार हरकत ना पण हांव आवट ऑफ द वे वचून दुसऱ्यांक मदत करतलें. आतां तिनूय गूण प्रत्येकल्याच आसता ती. तशी गूण आसता ती तशी अवगूण आसता ती. देवान कोणालीय जोडली खाली दवरली जाल्यार सगळे गूण एकांतू भरले आनी सगळे दुर्गूण एकांत भरले अशें सुद्दां करना. प्रत्येकल्यातूं हे तीन गूण आसता तीच तीन गूण आसतात. तर आमी शिक्का कहलें संतांक नमस्कार केले ते आमकां हें शिकयता ती की त्या जिवांगेर कोणा तुमी पांय पडच्या बसतात कोण कोणाले आमकां संबंद येतलो की तांतून अवगुणाचेर पांघरून घाला ती हां. आनी गुणांचें गुणां लागीं पळयात ती गुणाक प्रकर्शान म्हत्व दियात आनी ते गुणांक पांय पडात हां. गूण शिकून घेवच्या तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. म्हाका तुगेल शिकयत वे सगळ्यांक सगळ्यो गोश्टी येना ती पण म्हाका येतात ते तांक येना ती पण तांक जे येता ते म्हाका येना. तावळी तोंड सान करनासतना उलट म्हाका कल्लें तें तांकां शिकोवचें तांकां कल्लें तें हांव शिकून घेवचें हें जर केल्लें आनी नमस्कार करून एकमेकांक तरी ही वंदन भक्ती सार्थ जाता. ही एक कल आसता. ही कल शिकची कल जर साध्य जाली न्ही आतां तुमी म्हणशा ती अगदी मस्त जाण मस्त वायट वागतात खरें सांगू हेच निंदकांचे घर असावे शेजारी म्हणटात. तुमकां दिसता ते लोक वायट वागता ती तर तांकां कसल्या नमस्कार करका म्हण हां. खरें तरी आमगेल दुर्गुण आमकां दिसनात मंडळी. आमगेल गूणपणी लोक भिवन का जायना तोंडारपणी आमकां स्तुती करतात हां बरें दिसता. जाल्यार दुर्गूण कोणें सांगूक दे डेर नॉट. तांकां भंय दिसता आमी खरें तोंडार तशें उलयल्यार आमी वायट लेखल्यार आनी आमकां संबंद बिगडटले म्हूण मस्त जाण गप्प बसता ती. जाल्यार निंदक तशें न्ही ते पॉयंट ब्लँक सांगता ती बाबा तूं हांगा चुकता हें तुगेल चूक आसा आनी वायट वागता ती पळय हें तूं हळो कोण म्हूण लेखता तुका स्वताक तुगेल स्वताल पयलीं पळय तुका कले हें ना अजुनी गती ना भोस ना कले करच्याक अशें सगळें म्हळ्यार तांगेले दुर्गुणच दाखयता ती आमगेले. तावळे आमकां दिसता हो केन्नाय वायट उलयता सगळ्यां बद्दल वायट उलयता म्हूण. तावळे कळ्ळें जाता जर म्हाका म्हगेलो दुर्गूण दाखयल्यार हांव ताका उलट मना पासून पांय पडका बाबा खरेंच तूं धन्य आसा
की म्हाका तुवें सुदारच्याक एक चान्स दिलो पळय की न्ही. मगल हे दुर्गुण म्हाका कळनासले. मनांत आमी विचार करता की खरेंच हे दुर्गुण आसा ती की कशी ते विचार करता. तावळी हो चान्स म्हाका मेळ्ळो म्हणून आमी कल करता ताका नमस्कार करता. आनी दुसरें कलें की हो मनुष्य वायट वागून आमकां हें शिकयता की आमी तशें वागूं नये. ही महत्वाची शिकवण तो वागून शिकयता आमकां. तावळे तागेले उपकार न्हय तेमीच सुद्दां ताका नमस्कार करता. तशी आमी हें सगळे अनुभव घेतना हो एक भगवंतालो खेळ चल्ला. भगवंतान कशी विंगड 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 जान तयार केल्या ती विंगड विंगड नमुन्या सृश्टी तयार केल्या ते पळोवन आमी थक्क जाता ती अक्षरशः. आनी मागीर आमकां जाता की आमी त्या खेळांतुलेच एक पात्र आसा हें कळून येता. तावळे कसल्याचें वायट दिसना मंडळी, वायट दिसना. तावळी देहाभिमान आमगेलो गलीत जाता, क्षीण जायत वता. आनी आमी त्या वेळार सगळ्यां लागीं प्रेमाने वागच्या सूर जाता ती. समरसून तांगेर कल प्रॉब्लेम्स आसा ती म्हूण आमी समजून घेवन एकमेकांक मदत करता ती. आनंद यात्रेन तरी आमकां ही अगदी म्हत्वाचें आसा. वंदन भक्ती ज्या मनशाक साध्य जाता की तागेले जिवनांत इतलो व्हड चमत्कारूच घडून येता. तेमी ती ह्या समासान समर्थ सांगता ती नमस्कारा वारी अप्रतिम परमार्थ साधन ना. तें कशी हो स्वच्छ निर्णय तांणी दिला आनी आतां तें ताजे बद्दल कल म्हणटा ती हें आमी आयकुया. समास 6वा वंदन भक्ती. श्रीराम मागा जाले निरूपण 5वे भक्तीचे लक्षण. आता ऐका सावधान 6वी भक्ती. श्रीराम 6वी भक्ती ते वंदन करावे देवासी नमन. संत साधू आणि सज्जन नमस्कारित जावे. सूर्यासी करावे नमस्कार, देवासी करावे नमस्कार, सद्गुरूस करावे नमस्कार, साष्टांग भावे. श्रीराम साष्टांग नमस्कारासा अधिकारू नाना प्रतिमा देव गुरु. तू म्हणटा कल्ले हो येतन वतन पांय पडता येतन वतन पांय पडता बा असो भय्यन का जायना. जो मनुष्य पांय पडता पांय पळोवन 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 केन्ना पूण तागेल्या मनांत त्या देवा बद्दल प्रेम उद्भव जाता न्ही. अन्यत्र नमनाचा विचारू अधिकारे करावा. तातूंत देवत्व पळोवका आनी कोणाक खरेंच नमन करका म्हळ्यार उर्मट मनशांक अशी हें कर न्हय. देखल्या देवा दंडवत म्हणटात पळय तशी भिवन कोणाक नमस्कार कर न्हय. कोणाकय भिव न्हय. मुख्य म्हळ्यार नामाची प्रचिती ही की आमी निर्भय जातात. फुकट कोणाक नमस्कार म्हळ्यार हांजी हांजी करचें आनी नमस्कार करचें हातूंत फरक आसा. हांजी हांजी कर न्हय. 56 कोटी वसुमती मध्ये विष्णुमूर्ती असती तयास नमस्कार प्रीती साष्टांग घालावे. पशुपती श्रीपती आणि गभस्ती. गभस्ती म्हळ्यार सूर्य, पशुपती म्हळ्यार ईश्वर. यांच्या दर्शने दोष जाती तैसाची नमावा. मारुती नित्यनेम विशेष. मारुती हो तरी साक्षात आदर्श साधक तो चिरंजीव. ती साधक अवस्था मनाची त्या अवस्थेक आमी मनान नमस्कार करता आनी कशी करचें हें पळोवंका. ताजे खातीर एक श्लोक आसा. शंकर शेषशायी च मार्तंडो मारुतीस्तथा एतेषां दर्शनं पुण्यं नित्यनेमे विशेषतः. श्रीराम भक्त ज्ञानी आणि वितरागी म्हळ्यार वैरागी महानुभाव तापसी योगी सत्पात्रे देखोनी वेगी नमस्कार घालावे. वेदज्ञ शास्त्रज्ञ आणि सर्वज्ञ पंडित पुराणिक आणि विद्वज्जन याज्ञिक वैदिक पवित्र जन नमस्कारित जावे. जेथे दिसती विशेष गुण खंयच्यात कोणातूय जावं बरो एखादो गुण दिसल्यार आमी तांतल्या थान तें शिकून घेवंका. ताका आमी त्या गुणा पुर्तेपणी ताका सद्गुरू करता. ते सद्गुरूचे अधिष्ठान या कारणे तयासी नमन अत्यादरे करावे. श्रीराम गणेश शारदा नाना शक्ती हरिहरांच्या अवतार मूर्ती नाना देव सांगो किती पृथकाकारे. सर्व देवास नमस्कारिले ते एका भगवंतास पावले. यदर्थी एक वचन बोलिले आहे ते ऐका. आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति. आता
आकाशांत पडलेले मेघ बरसता ती जे उद्दा तोग्गू येता ता मूळ उगम आल्या वत्ता कशी वत्ता तरी सागर आल्या वता ते होय की नाही समुद्र आल्या ओढीन वता तशी सगळे देवांक नमस्कार आमी खंयचेय देवा नमस्कार घालो कोणाकय नमस्कार घालो आणि तू जर केशव पळोवन जर आमी घालो नमस्कारू तरी तो केशवाक वचून पावता म्हळ्यार परमात्म्या वचून पावता या कारणे सर्व देवासी नमस्कारावे अत्यादरेसी अधिष्ठान मानिता देवासी परमसौख्य वाटे देव देवाची अधिष्ठाने सत्पात्रे सद्गुरूंची स्थाने या कारणे नमस्कार करणे उभयमार्गी. आता नमस्कारे लीनता घडे नमस्कारान कलकल जाता म्हणटानी सांगले नमस्कारे लीनता घडे नमस्कारे विकल्प मोडे विकल्प कले मिसअंडरस्टँडींग ना जाता नमस्कार केले की ते मितकल जाता विकल्प गेलो मिसअंडरस्टँडींग आमगेलो बाळमाम सांगतालो मिसअंडरस्टँडींग म्हळ्यार दोज हू डू नॉट अंडरस्टँड दे मिसअंडरस्टँड तशी तो विकल्प तो नमस्काराने आमकां सहज तो विकल्प मोडच्या जाता नमस्कारे सख्य घडे नाना सत्पात्रासी कितले बरे लोक असतात एक नमस्कारान आमी तांगेल मैत्री संपादन करतात नमस्कारे दोष जाती नमस्कारे अन्याय क्षमती नमस्कारे मोडली जडती समाधाने सिसा परता नाही दंड ऐसे बोलती उदंड या कारणे अखंड देवभक्त वंदावे म्हळ्यार तांणी सांगल्या नमस्कारान जे हें जातात न्ही फायद विकल जाता ती म्हूण सांगल्या लाभ लाभाच वर्णन कलकल पळया ती निशेष करिता नमस्कार नासती दोषांचे गिरीवर आणि मुख्य परमेश्वर कृपा करी नमस्कारे पतित पावन नमस्कारे संतासी शरण नमस्कारे जन्म मरण दुरी दुरावे परम अन्याय करून आला आणि साष्टांग नमस्कार घातला तरी तो अन्याय क्षमा केला पाहिजे श्रेष्ठी अरे आपणागल आवस असं म्हण समजून जर एक भक्तान देवाक नमस्कार घालो मग चुकले म्हळ्यार किंवा संतांक जर शरण वचुलो ते डेफिनेटली आमकां क्षम करता तिची या कारणे नमस्कारा कल्ली जाई नमस्कारा परते आणिक नाही अनुसरते नमस्कारे प्राणी आते सद्बुद्धी लागे इतले ताजे लाभ असती कलकल असती आता परत पळया लाभाच वर्णन करतात नमस्कारान कल जाता अंगांत लिनत येता तावळ कल जाता भगवंतागेल कृप जाता म्हळ्यार कल जाता तरी हृदयांतून तागेले अनुसंधान आमगेल टिकच्या लागता आणि स्फूर्ती रूपाने तो सद्गुरू प्रत्यक्ष आमगेल हृदयांत अवतरता नमस्काराने तो आपले जेन्ना म्हणटा त्या वेळार ते सद्गुरून प्रवेश केल्लो हृदयांतून की निगेटीव विचार आपोआप ना जातात आणि कल जाता तांगेल गूण खंयचे ते येतात की प्रसन्नत येता आनंद दिसच्या लागता तें सगळें जाता आणि भक्ती मार्गांतून ते भावन तीव्र जावन शरणागत भाव तयार जाता तावळी हें सगळें करतन कल जाता अनुसंधान टिकता विना प्रयास आणि ते कशी इतले सोप्प हो प्रयोग असो नमस्काराचो भक्ती हें पायली नमस्कारास वेचावे न लगे कलेस खंय सोद का लागना वेंचून काडका लागना नमस्कारास कष्टावे न लगे नमस्कारास काहीच न लगे उपकरण सामुग्री नमस्कारा ऐसे नाही सोपे नमस्कार करावा अनन्य रूपे नमस्कारा इतले सोप्पे भक्तीना जाल्ल्यारी तो नमस्कारा कश करका देखल्या देवा दंडवत नाही अनन्य रूपे तूंच म्हज खातीर स्फूर्ती दाता ह्या हाज्याने हांव तुल्या कलेपणी शिकूंक आयलां म्हाका आपले म्हण म्हणून जो अनन्य जावन न अन्य तूंच मगलो ह्या भावनेने त्या देवाल्याक देवा तूंची श्रीरामा म्हाका तूं जाय म्हाका तुगेल कसले वैभव म्हाका राय म्हूण नाका म्हाका हें नाका स्वाम्यांनी आमगेल परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांनी बरयल्लें आसा आनंद आश्रमाक आयकुनूच दोळे भरून येता ती ते सांगता ती देवा हांव तुका देव म्हणना हांव तुका गुरू सुद्दां म्हणना हांव आनी कसलेंय तुका म्हणना जाल्यार हांव तुका शिश्य आनी तूं मगलो आनी हांव तुगलो पूण हे शिश्या म्हण फक्त
फक्त आपयल्यार पुरो प्रेमाने म्हाका आनी कसलें नाका, सगळें मेळटा म्हाका अशी परिज्ञान आश्रम स्वामी केन्ना म्हणटाले. हें उगडास केल्यार आमकां दोळ्यां उदक येता. नमस्कारा ऐसे नाही सोपे, नमस्कार करावा अनन्य रूपे, नाना साधनी साक्षपे कासे आसिनावे. इतलें सोंपें साधन आसतना बाकीच कलकले ते हें करी तें करी सगळं कल्ल्याक शिणका म्हळ्यार त्रास करून घेवका. कितें म्हळ्यार साधक भावे नमस्कार घाली, त्याची चिंता साधूस लागली, सुगम पंथे नेऊन घाली जेथील तेथे. ताका मार्गार हाण तो वाट चुकून खंय पूण रानांत पडला बा आनी ताणें थंय एक साधू मेळ्ळो. ताका नमस्कार केलो आनी सांगलें हांव वाट विसरला, म्हाका वाट दाखय. तर तो हाता धर न्हू ताका शॉर्टकटान हाडून बरोबर मार्गार हाडून सोडता. या कारणे नमस्कार श्रेष्ठ, नमस्कारे वोळती वरिष्ठ, येथे सांगितली स्पष्ट सहावी भक्ती. श्रीराम इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे वंदन भक्ती नाम समास षष्ठ. आतां आयच्या दिसाक हनुमान हाका समजायशिचो असो तो दास्य भक्ती. दास्य भक्ती श्रेष्ठ उदाहरण म्हळ्यार श्री हनुमान. आज तागेली हनुमान जयंती आसा, जयंतीचो जन्मदिवस म्हणटा ती चैत्र पौर्णिमा. तरी हांगा तांणी सांगल्या भक्ती साम्राज्यांतू भगवंतागेले किंवा सद्गुरूगेले दास्य भावाक अनन्य सामान्य स्थान आसता. वय की न्ही. सद्गुरूगेली सेवा आमी कशी करता ती, दास्य भक्ती कशी करता ती, हें ते मध्ये सद्गुरू कले चरण पुजा तांतूं आमी पळयिल्लें. पादसेवन भक्ती म्हण. हांगा दास्य भक्ती म्हळ्यार प्रत्यक्ष कार्य करचें. संत समाज सम्राट योगी कुलगुरू ज्ञानेश्वर महाराज स्वताक पदोपदी निवृत्ती दास म्हणून घेवच्यान धन्यता मानताले. कबीर म्हणटाले राम हमारा जप करे हम बैठे आराम. तशी आनी कबीर कल म्हणटाले भगवंताचेर सत्तशील तांगेली. ते म्हणटाले मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, तू साहेब मेरा. अशी ताका वदरून त्या देवाक सांगतालो. कड्डेरी तुकाराम महाराज तांगेल गाथ म्हळें कल्लें ते सांगताले तरीच जन्मा यावे की दास विठ्ठलाचे व्हावे. दास्य भक्ती करची जाल्यार मात्र परत जन्मा येवंका, नाल्यार नाका. तशीची गोस्वामी तुलसीदास आसत न्ही, तांणी इतले दास्य भक्तीचे हें केल्या. अगदी तांणी मस्त कलकल रामायणान सुद्दां तांणी मस्त तुलसी रामायणांनी बरयलें. तांणी दास्य भक्ती केली ती कशी भागीरथीची तांणी हाडली. तरी तांणी हाजे बरयल्या खंयचे तुलसीदासांनी हनुमंता बद्दल बरयल्या. तशी सेवक सेव्य भाव विनुभवन तरीय उरगारी म्हणून बरयल्या. म्हळ्यार कळ्ळें सेवक सेव्य भाव आशिल शिवाय भवन तरीय उरगारी म्हळ्यार भवसागर तरण वचचें जायना. सेवक आनी सेव्य भाव आसका. सेव्य म्हळ्यार कोणाक सेवा करची ती सेवा, आनी सेवक आसका ते करतलो. आनी समर्थ कशे आशिल्ले तांगेले वैराग्य पळयल्यार कळ्ळें शुकाचार्यांगेलो उडास जाता. तांगेलें ज्ञान इतलें अगाध की रामागेल गुरू वशिश्ठ मुनी तांगेलो उडास जाता. तांगेल दया आनी प्रेम पळयल्यार तांगेल सद्गुरू प्रभू रामचंद्र हांगेल इतलो उडास जाता की तांगेल गूण हांच्यान परत ठासून भरल्या ती हें कळून येता. तशी तांगेल ग्रंथ संभार पळयल्यार कळ्ळ जाता श्री शंकराचार्यांगेलो आमकां उडास जाता. तांगेल अनन्य भक्ती पळयल्यार आमकां मारुती रायागेलो उडास जाता. आनी ते स्वता दास्य भक्ती करता ती दास्य भक्तीचे कल म्हणटात द्योतकच ते आसत स्वता. तांगेल अलिप्तता विदेही जनकाल आशिल्ली. इतलो व्हड जावन सुद्दां ते रामागेल दास म्हूण अखेरच्या क्षणा पर्यंत जगले. की रामान तांकां सान आसतना 8 की 10 वर्सांचे आसतना तांकां अनुग्रह दिलेलो स्वता पांयार बसून आनी सांगिल्लें की जगाच्या कार्या खातीर तुका म्हगेलें कार्य मुखार व्हरी. आनी ते दास म्हूण जगले. त्या दासा वेळार रामाने आपणा सेवक हनुमंत तांकां दास्य भक्ती शिकोवचे खातीर दिलो. तर ते रामागेले दास जाले म्हूण जगाचे स्वामी जाले, प्रपंचा स्वामी जाले. आनी
जगान तरी सुद्धा तर इतले स्वामी आशिल्ले तरी तांणी राज्य म्हणली जेन्ना शिवाजी महाराजान तांकां सगळें राज्य तांकां जोडलेन घालें तांकां तांणी सांग ना हांव अकिंचन तोच बरस तांणी तें म्हाका कले नाका जाल्यार सद्गुरू गेले किंवा भगवंतागेले दास्य केले शिवाय ही भक्तीची पूर्णत आमकां जायना स्वामीपणा आनी दासपणा ही प्रेरणा एकदम उलगामी आसा पयले धोरण आसा कोणे पूण आमकां स्वामी असले बरें दिसता आमगेले आमकां रक्षण करतलो कोणें असल्यार आमकां फ्री दिसता जशी की सान्न चेडवांक सुरक्षीत दिसता तशी आमगेलें रक्षण कोणें पूण करतलो आसता म्हण की तो स्वामी तो आमकां बरें दिसता ताज्यान तावळी तो मालकी गाजयता आनी कल करता प्रत्येक मनुश्य न्ही आयुश्यांत प्रपंचान कल जाता खंय पूण तो ऑफिसान तूं सायब आसता जाल्यार घार येना पडे बायलेच दास्य करता आयदन ते घासून दिता आज कल तशी एक अफाट सैन्याचे सेनापती आसता तो घार लाचार आसता भायर मस्त बुजवणपण उलयता तो आनी तागेले हें दाखयता मर्दुमकी तशी जाल्यार भगवंतागेले दास्यान तूं एक जें दिव्य प्रेम आसता न्ही तें आमकां दुसरें खंयी मेळना फक्त देवा हांव तुगेलो आनी तूं मगल तें जाल्लेंची तूं मगलो आनी हांव तुगेलो त्या मिती हांव तुगेलो आशिल्ली मिती तूं कसलें जाय तें म्हाका सांग बिनदिक्कत सांग हांव करतांचें म्हूण ही दास्य सेवा दास्य भाव तें सेवेच फळ कसलें मेळ्ळें की ना हाजो विचार सुद्दां मनांत येना तागेल्या करतल्या गेल्या त्या कल जाता की एकदम स्वामी सुद्दां केन्नाय ताजेर प्रसन्न आसता आनी कल करता स्वामी भगवंतागेल जशी दास हें जाता वता न्ही भगवंतागेल दास तो जायत वता एखाद सेवक तावळ ताका कळटा अरे मगल स्वामी ह्या सद्गुरू म्हणलेल्या रुपान तुजी ना ती सगळे कडेन व्याप्त आसा ती आनी कितले मगल काळजी घेता ती पावस पड की मातयेन थंय भोव परमळ येता ती तांतू थंय तोच दिसता तागल प्रचीत येता तरी कसलेय आमकां सगळे लोक आमकां सुदारसून व्हरता ती तांतू तो दिसता सगळे लोक आमकां प्रेमाने सेव करतात आमगेली मनोभावाने थंय तो दिसता अरे आमी दास्य करतले कोण तरी हांतू हनुमंतस न्ही तो साधक हांतू राम पळयता आनी तेमी तो श्रेष्ठ साधक तो साधकांत राम पळयता आनी तांगेल दास्य भक्ती करता खंय खंय राम नाम चल्लें की थंय वचून तो भक्ती करता तरी तांतू आमी आतां हें दास्य भक्तीचे मुखालपंत वाचचे आमी जाल्यार आत्त आजी दास हें आसा न्ही हनुमान जयंती तेमी त्या हनुमंताल्या आमी कल मागचें तें आमी पळय हांवें त्या साधकाल्या आमी प्रार्थना करुया श्रेष्ठ साधक हनुमंताल्या देवा आमी आनंद यात्रे भायर सरल्यात रे प्रत्येक पंत आमकां मदत करी बजरंग बली मेरी नाव चली इस नाव को पार लगा देना कृपा कर पार लगा देना बजरंग बली मेरी नाव चली राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम 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 बजरंग बली मेरी नाव चली राम राम कोण म्हणटा की तांगेलो हनुमान रक्षण करता तेमी सतत राम नाम आमी घेवया आनी ताका सांगया भवानी शंकर स्वयं तुम्ही हो भवानी शंकर स्वयं तुम्ही हो शक्ति युक्ति और भक्ति भरे प्रभु एक मेरी ये बिनती सुनो प्रभु एक मेरी ये बिनती सुनो तोरे राम से मुझे मिला देना बजरंग बली मेरी नाव चली भवसागर अतीव दुस्तर पर तो 100 योजना सागर
उड्डून लंके पाविलो. तो मात्र न्ही, तो काही ना जाल्यार भवसागर तो तरून गेलो. कशी तरून गेलो? भवसागर अतीव दुस्तर पर तू लांघ गयो रे पल भर में. जाल्यार आमी भायर सरले आनी ती भवसागराच्या बोटीन बैसूक साधना पथ पे पग फिसले. मोरे पाय निसरतात साहेब आमगेले. घडये घडये आज साधन चलता, फायज साधन चलना. जाल्यार तूं श्रेष्ठ साधक आशिल्ली मी ती तूं कल करी. साधना पथ पे पग फिसले, कंधे पे मुझे तू उठा लेना. बजरंग बली मेरी नाव चली. आतां हांवय म्हणटा, हांव दास्य भक्ती करता, हांव रामाल नांव घेता. जाल्यार हांव म्हणटा, श्री राम की दासी कहलाऊं मैं, राम की दासी कहलाऊं पर राम की सेवा जानू ना. ए गरीब नवाज साची सेवा कैसी करनी करवा लेना. बजरंग बली मेरी नाव चली. तो इतलो भोळ आशिल्लो हनुमंत पाप. तो तर एक फंता मस्त तागेले भोळेपणाचें हें आसा. एक फंता ताका खंयची वचूंक परवानगी आशिल्ली. तो अंतपुरांत सुद्दां वतालो खरो, मागीर सीतेर चेडूं म्हणून घेतालो तो. वचून तेन्ना सीत न्हावन अशी कुमकुम लावन घेतालो, सिंदूर. तर ताणें विचारलें, हें कसल्याक लायता ती सीता मा म्हूण विचारलें. माते हें कसले खातीर लायतस? तर तिणें सांगलें, तुगेलो राम आसा पळय मलबा म्हूण ताका उदंड आयुश्य मेळ्ळो, आयुश्य वाडटा ताज्यान म्हणून हें सिंदूर लायल्यार न्ही आयुश्य वाडटा. कोणा खातीर आमी लायतात पळय तांगेलें. जाल्लें हो कपी वचून मग खंय की अंतपुरांत भितर वचून त्या सिंदुराचे बरणीच मेळ्ळी ताका. ते घेवन एक इतलें लायल्यार जर आयुश्य वाडटा मगल रामा गेलें. तर हांव सगळें आंगाक थापून घेतलें ताणें सिंदूर थापून घेवन आनी नांत पळोवंक राम राम श्रीराम 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 करून इतलें भोळ कड्डेर कल जालें, आंगा उजो येवच्या लागलो. तरी सीत म्हणटा, कसलें रूप करून घेतलें तुवें, सगळें आंगा सिंदूर लावन घेतला. तर तिका वायट दिसलें. तिणें कल केलें, तेल्लाने ताका न्हाणयलें. त्या तेल्ला स्निग्धतेने तागेलें हें आंगा उज्ज कमी जालें. तेमी म्हणटा ती ते सिंदूर लायतात न्ही ताजे वयर तेल घालता ती. कित्याक म्हळ्यार तें हें जावंक म्हणून. सांगचें मतलब कलो की तो इतलो भोळ आशिल्लो, इतलो भोळ आशिल्लो. आनी ताका सीतेन इतली माळ काडिल्ली मोतयांची, एकदम रत्नांची माळ काडिल्ली. प्रत्येक तो चाबून उडयतालो. हांतू राम ना उडयलें, तांतू राम ना उडयलें. तिणें विचारलें, तुज्यान तरी राम आसलें वय बा दाखय पळोवया म्हूण छाती पिंजून दाखय. आतां छाती पिंजल्यार रगत येता, हें सगळें प्रॅक्टिकल न्हय म्हूण दिसतलें. जाल्यार छाती पिंजलो हाजो अर्थ कलो. तरी अंतकरण खुल्ल करून तिका दाखयलें, पळय मगल हातूं राम आसा. आनी सुद्दां एक काणी आशिल्ली. ताका चुटकी भितर फसोवचें जातालें, इतलो भोळ आशिल्लो तो. जाल्यार तशीच सेवा करताली. म्हाकाय सेवा जावंक म्हूण ताणें मागून घेतली. ताका रामान सेवा कल दिल्या की हांव जांबय घेतना तूं चुटकी वाजय म्हूण. हो म्हणालो. आनी तो भोळ हनुमंतू वचून बसलो खंय तरी समर्थांगेल्या हाजे न्ही रामागेल्या बेड्डारी वचून बसलो. तरी सीतेन म्हळें, अशें कशी आतां निकल करची बा म्हणून. तो रामान एक आयडिया केली, व्हळो न्हय. ताका सांग, पळ बाळा तूं हांवें जांबय कल्ल्या तूं हांगा बसला, वय तूं केन्ना जांबय काळ तर म्हाका कशें कळचें, मग सेवेन खंड पडत न्हय. म्हळ्यार सेवा कशी मना पासून ताका दुसरें कसलेंय दिसना. तो राम आनी तागेली सेवा तितलें मात्र दिसता. ताणें म्हळें, म्हाका कशें कळटा तूं जांबय केन्ना काडटा. तर ताणें सांगलें, ओके तरी अशें करुया, तूं चुटकी वाजय भायर बसून आनी म्हाका आयकत ना चुटकी वाजयल्ली ती वाजयली की हांव जांबय काडटा म्हणून. तरी हो जायत म्हणालो, भायर वचून बसलो आनी पळोवया भंय की ना म्हणून. ताणें अशी एक फंत चुटकी वाजयली, करून जांबय काडली. दुसरी फंत वाजयली, तिसरी फंत वाजयली. अशी करून ते रामाक तोंड बंद करूं जायना. असली परिस्थिती म्हळ्यार तागेले भोळेपणाची भक्तीक तो राम सुद्दां सरेंडर जालो. अशी जे आसा तसले भोळ, तशी सेवा कशी
श्री राम की दासी कहलाऊं मैं, पर राम की सेवा जानू ना। ए गरीब नवाज साची सेवा, कैसी करनी करवा लेना। बजरंग बली मेरी नाव चली, श्री राम के भोले भक्त हो तुम, पर भक्ति करनी मैं ना जानू। ए भक्त राज हनुमत स्वामी, मोहे राम का भक्त बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली. आणि आता काळात आम्ही त्याला कल्ल मागून येऊ का हे इतले सांगता आणि हांगा आमी राबया. आतंक मचा है इस दुनिया में, आतंक मचा है इस दुनिया में, गरीब का वाली कौन नहीं, सब मदद मदद कर दोहरे हैं, पर मदद तो पहुँचे ना पहुँचे, ओ संतन के रखवाले. हे हनुमंता, तू संतांग रक्षण करत गए. ओ भक्तन के प्रतिपालक तुम, ओ अंजनी माँ के लल्लारे, श्री राम के राम दुलारे तुम. तर तुगल सगळं राम ऐकता तू म्हणलेले ते मी कल करी. ओ चिरायु बालक, चिरंजीव बालक, ओ चिरायु बालक, शक्ति दे युक्ति दे मोहे भक्ति दे, और सेवा का वरदान भी दे, दुखियों के दर्द मिटा सकूं, अखियन के आंसू पोंछ सकूं, उन सब में राम को देख सकूं, मेरे राम को मैं अपना सकूं. राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राम. महारुद्र हनुमान की जय. हांतू अक्षरशः हाका भरताने लक्ष्मणाक हाका विचारले, रामाक विचारले, हागल तू कल्ल्या इतलं अप्रूप दिसता म्हण. कोण हनुमंता बद्दल थोडं थोडं ऐकलेले जाल्यार समज वच नाशिल्लें. तावळी रामाने तागल इतलं कौतुक केलें दास्य भक्तीचे. भरत भाई कपी उरीन हम नाही, कपी से उरीन हम नाही. हो कपी ना जाल्यार आमगेल तोंड तुका पळोवनचें मेळनाशिल्लें. तान कलकल केलें, सौ योजन मर्याद समुद्र की ये कूद गयो क्षण माही, लंका जारी सिया सुधी लायो, सीतेक सोदून हाडलें, पर गर्व नहीं मन माही, शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही, द्रोणागिरी कर धर ले आयो, कब भोर न होने पाई रे. रात्रीच रात्री घेऊन आले, एक रात्रीन तू अहिरावण की भुजा उखाड़ी बैठ गयो मठ माही, जो भैया हनुमत नहीं होते, मोहे कौन लातो जग माही. देवा, तान्ने दास्य भक्ती करून तान्ने मगल नाव अमर केल्या, तान्ने राम नाम अमर केले घेऊन 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 घेऊन. त्यामी ती आज्ञा भंग कबहू नाही कीनी. ताने आज्ञेच केन्नाय भंग करनी. जहाँ पठायो तहाँ जाई, खंय पेटेल थंय वचुलो. तरी तुलसीदास पवन सुत महिमा प्रभू निजमुख करत बढाई. देवाने त्या भक्तागेली स्तुती कर का म्हळ्यार तागेल महात्म्य कितलें आसता हें आमी विचार करुया. आनी त्या देवाक आमगेल हनुमत स्वामी, भोले भक्त हो तुम, जाल्यार भक्ती करनी में नहीं जानू. हे भक्तराज हनुमत स्वामी, मोहे राम का भक्त बना दे. भक्त कर देवा. म्हाका ही प्रार्थना करून आज आमी हांगा राबया. आनी हे विवेचनाचे जे पुष्प ते हनुमंत चरणी आणि श्रीरामचरणी आम्ही दिवन सोड्या. समर्थांच्या चरणां तू सगळ्यांनी मेळून दिवया. म्हळ्यार अशी दित गेल्यार कल जाता आमगेल मन मोकळें जाता. आनी घेवच्याक आनी घेवच्याक मन खुल्ला वरता. तशें आमी करुया. श्रीराम जय जय रघुवीर समर्थ, जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. महारुद्र बजरंग बली की जय. ओम. नंदन्तु साधका सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः,
अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कारू.